Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्पोर म्हणटा, म्हाका ओ विस्वाशी जाल्ल्या पुता धुवानो परतून येयात, कित्याक हांव तुमचो एकलोच धोनी. दर एका शारांतल्या एकल्याक आनी दर एके कुळयेंतल्या दोगांक काडतलो आनी तुमकां सियोनांत हाडतलो. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो. जाणवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चोरयतले. आनी तुमी वाडोवन वाडोवन देस भरतोच अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच नव्यान म्हणचो ना. सर्वेस्पोराच्या कराराची आर्कपेट खंय आसा? ती तुमच्या मनांत येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची नात आनी तिची तुमी आनीक सोद करची नात आनी ती आनीक बांदूंक चिंतची नात. तो काळ पावतोच जेरुसल्याक सर्वेस्पोराचें शिंवासन म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पोराच्या नांवान थंय एकठांय जातलीं आनी आपलीं काळजां दारूण करची नात. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुंव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायेलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बळिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराची उत्तम वरदानां भोगूंक जम्या जम्यांनी लोटोन येतलीं. जबाब जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बराबर आनंदभरीत आसतले. तांचें रुदन संपोवन तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. बोऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Hallelujah.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, ओमतोल्याची वापार समजून घेयात. राजाचे उतर आयकोता आनी तें समजना तो वाटेर ओंपलोल्या बियां सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत ओंपलोलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकोता आनी रोखडोच तें हुरबेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाळा नात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून खास ओ दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी ओंपलोलें बी उतर आयकोता तो मनीस. पूण ह्या संवसाराच्यो धास्ती आनी ग्रेसकायेची भूल उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर ओंपता तें उतर आयकोता आनी समजोता तो मनीस. हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ बरे जमनीर ओंपलां तें उतर आयकोतात आनी समजोतात ती मनशां. मातेव 13:23. नियाळाक आधार. भाग्यवंत शाराबेल माखलूफ हो लेबानोन देसान 1828 वर्सां जल्मलो. ताचें पयलें नांव योसेफ आंतोन माखलोफ आनी ताणें मारोनायट मॉनेस्ट्रींत भितर सरून नवें नांव शाराबेल म्हूण घेतलें. तो मागण्यांचो, ओगेपणाचो आनी देवा कडेन उलयतलो मनीस. ते उपरांत तो एक हेर्मीत जावन समाजांतून पयस जियोंक ताच्या जिविताचो सार जालो. देवाचें उतर ताच्या काळजांत रिगोवंक आनी जिवीत चलोवंक ताणें दिलें. संवसारा कडेन ताचें आसणें गुपीत लिपलोलें, पूण आत्मिकतायेचें भांडार. जायत्याच्या जिवितांत ताणें आत्मीक फळ दिलो. जेरेमियाच्या पुस्तकांत देवाचो उलो. ओ विस्वाशी जालोल्या लोकांनी परत देवा वेंगेंत येवपाक. देवाची भासावणी तांकां गोवळी दिवन तांकां समजिकायेन आनी जाणवायेन चलोवपाक जालो. ओंप्याची वापारींचो अर्थ शुभ वर्तमानांतल्यान बी देवाचें उतर खुणायता. वेगवेगळे तरेचे माती खुणायता काळजांतलो परिस्थिती. थोडीं काळजां एकदमच धारूण उर्बा आसा पूण मजबूत भावार्थाचीं पाळानात. कांट्यांनी ओंपलोलें बी संवसाराच्या राटावळींनी मनशाक घुस्पावन एके वाटेन भावार्थ चिड्डिता. बरी जमीन जी देवाचें उतर आयकून आनी स्वता कोरण्या वरवीं जिवीत वाडोयता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.